नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मायनिंग कॉरिडोर, भलायकी सेवा, इकॉलॉजी रिस्टोरेशन आणि बाकीचे गजाली खातीर जातलो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या पैशाचो खर्च प्रक्रिया सुरू। प्रुडंटाचे मायनिंग डिबेटी वेल्यान काँग्रेस भाजपाचे पेटले। पियुष गोयलान गोंयकारांचो अपमान केल्लो। काँग्रेसीचो भाजपाचेर फार, निलेशान न्हयकारिल्ली घडणूक। आयपीबीन सीआरझेड वाठारांतल्या प्रकल्पाची तत्वत मान्यता फाटी घेतिल्ल्यान कायदेशीर लढाय सुरू। गुंतवणूक सुरू जाल्लो एक प्रकल्प रद्द करचो म्हूण केस। वास्को बायंडाचे होम शेल्टर प्रकरणात वेगळे मोडन। सुत्रा प्रमाण विनस हबीब भक्षक न्ही रक्षक, अनाथ भुरग्यांक बरी फामिली मेळची म्हूण तिचे आसले प्रयत्न। शिरगांवा मनयली लयराई देवीची जात्रा। गोंयभरच्यान हजारांनी भाविकांची उपाट गर्दी। फातोडेर होमखंडांतल्यान वचपी धोंडाक पळोवपाक जनसागर। आणि गुमटेश्वर वॉरियर्स आणि फातोड्या फॉरवर्ड बाबू ब्रदर्स T20 सर्तीचे फायनलीत गुमटेश्वरान बोगदा क्लबाक, जाल्यार फातोडा फॉरवर्डान MB युनायटेडाक हरयले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो वापर करपा खातीर खण खात्यान मायनिंग वाठारांतले पंचायती कडेन अर्ज मागल्यात। सुमार 180 कोटी रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडात आसात। मायनिंगेक लागून नुकसाण जाल्ले वाठारांतले लोकांचे बऱ्याक पैसो वापरपाचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे काम। खण खात्यान हे खातीर 30 वेगळे सेक्टरांनी मायनिंग कॉरिडोर, भलायकी सेवा, इकॉलॉजी रिस्टोरेशन, पिवपा खातीर उदक ह्यो आनी अश्यो हेर गरजेच्यो गजाली करपाच्यो थारायल्यात। दोनूय जिल्ह्यांचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडात खण खात्याकडेन वट्ट सुमार 180 कोटी रुपयांचो फंड आसा। ह्या पैशाचो उपेग मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक जातलो। खण खात्यान सुमार 30 वेगवेगळ्या सेक्टरांनी कांय गरजेच्यो गजाली थारायल्यात जंय ह्या पैशाचो उपेग जातलो। खात्यान मायनिंग वाठारांतल्या पंचायतींकडेन फंडांतल्या पैशाचो वापर करपा खातीर अर्ज मागल्यात। मायनिंगाक लागून इकॉलॉजीचे जाल्ले लुकसाण भरून काडपाक वेगवेगळ्यो गजाली करप, जशें की ट्री प्लांटेशन। मायनिंग वाठारांत भलायकी सेवा, शिक्षण आनी पिवपाच्या उदका खातीरूय फंडाचो वापर करतले। ह्या फंडाचो सगळ्यात मोठ्या कामाक वापर जातलो तो म्हळ्यार दोनूय जिल्ह्यांनी 2 मायनिंग कॉरिडोर बांदपाक। मायनिंग वाठारांतले जाणटे लोक, बायलां, ल्हान भुरगीं आनी स्पेशल भुरग्यां खातीरूय फंडाचो मोठ्या प्रमाणात वापर करतले। जर कोणाची भलायकी मायनिंगाक लागून इबाडल्या आसत जाल्यार ताचो सगळो खर्च ह्या फंडांतल्या पैशांतल्यान जातलो। फंडांतल्यान मायनिंग वाठारांत परत नव्यान एग्रीकल्चर करपाक सोदपी शेतकारांक खातीर वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले। मायनिंग वाठारांत जर कोणाक रानवटी जनावरांच्या हल्ल्यांत मरण आयलां आसत जाल्यार ताचे फामिलीक अर्थीक मजत करतले। ह्या शिवाय गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड सरकारा कडेन पडून आसा। ताचे खातीर सरकारान अजून स्किमूच केल्ली ना। ती कशी करची हाचेरूय खंय सरकाराक सुप्रीम कोर्टा कडच्यान निर्देश जाय। ताका लागून सुमार 400 कोटींचो फंड तसोच पडून आसा। 180 कोटी रुपयांच्या फंडाचो विलय सरकार हो प्रस्न हायकोर्टात येतकच लावपाक लागला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। प्रुडंटाचे मायनिंग डिबेटी वेल्यान काँग्रेस भाजपाचे पेटला। गोयचे शिष्टमंडळ दिल्ली गेल्ले तेन्ना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान तांचो अपमान केल्लो म्हूण प्रताप सिंग राणेन मुद्दो काडिल्लो। निलेश काब्रालान तशें घडलेंच ना म्हूण काँग्रेसीचे लिडराचेर फार मारिल्ले। आतां काँग्रेसीन निलेशाचें म्हणणें खोडून काडलां। पियुष गोयलान गोंयकाराचो अपमान केल्लो, भितर उडोवपाचो शिटकावणी दिल्ली म्हूण शिष्टमंडळा वांगडा गेल्ले निलकंठ हळदणकारान सांगलां। मायनिंग सुरू जावची म्हूण गोंयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्र्यांक मेळूंक 5 मार्चाक दिल्ली गेल्ले। ह्या शिष्टमंडळाक केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान फकत फटे दिले ना जाल्यार भितर वडोवपाची धमकी दिल्ली, असो तेन्ना बोवाळ जाल्लो। प्रताप सिंग राण्यान प्रुडंटाचे डिबेटी वेळार हो मुद्दो काडलो तेन्ना निलेशान त्याच शिष्टमंडळात गोंयांतल्यान गेल्ले काँग्रेसीचे फुडाऱ्यांचेर फार मारिल्लो। ताका काँग्रेसीन आतां जाप दिल्या। ऑल पार्टी डेलिगेशन गेले, तांकां कितें उत्तर दिलें की तुमकां भितर पडोवंक जाय काय? हांव ताका लागून मायक घेतलो सर। तुम्ही आशिल्ले पळय तुझे सर हांव झगडोन भायर सरतलो आसलो सर।
तू झगड हांव झगडपाचो तशें म्हणल्यार हांव ते झगडी करून हातामारी करपाचो. तुजे पळय कोण येयल्ले पळय तांकां मायनिंगाच्या विशयाचे आनी बाकीचे स्लिपी आतां बारीकश्यो हांव तेजे कांय म्हणलें ना. तेजे विशयाचे खूब म्हायती आशिल्ली. आमी सांगलें तुमकां येवं म्हण कित्याक हे विशयाचे तुमकां म्हायती आहा. ते बारीकशे बरयता पळय तेजे विशय तो येयल्लो पळय तो धांवलो थंयच्यान ताका खबरूच ना आनी ताणें स्टेटमेंट केलो. हांव आशिल्लो न्ही. इफ दी नो पेपर्स बिकॉज दे केम एंड इमिडिएटली कॉल्ड फ्रॉम देयर एंड गेव अ प्रेस स्टेटमेंट. सो न्यूजपेपर्स विल ब्रिंग. He did not wait, sir. He did not wait. I'm telling you, sir, I was there. And I had requested you to come and you had said you would come. Unfortunately, you fell sick. I could not. Unfortunately, you fell sick. And those people who came there didn't know A, B, C of mining. How will they talk to him? And what he was saying before he had... See, first of all, that person who came, I'm not taking his name, everybody knows who it is, who came, we were supposed to meet at 10 o'clock, he came at 11:30. He never knew the subject that was discussed first. जे कितें म्हणलेलें ह्याच मनशाक जेन्ना उलयता आसतना त्यांच्याच पार्टीचे मनीस डायरेक्ट म्हणटात बुरा मत मानो आपको बात करने को नहीं आता है. यांचेच लीडर म्हणटा सेंट्रल बुरा मत मानो आपको बात करने को नहीं आता है. नितीन गडकरीन ताका सांगला तुका ती मायनीचे डेलिगेशन घेवन प्रेस करूंक जायना, वायट धरूं नाका म्हणून, बरोसो आदवोगाद बीन काडान बरोसो घेवन येयात उलोवंक म्हणून. ही त्यांच्या युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन काब्रालाक सर्टिफिकेट दिली उलोवपाक कळना म्हणून. आनी हो आमच्या ऑपोजिशन लिडराचेर उलयता खोटे खोटे. एक म्हणल्यार तुका उलोवपाक कळना म्हणलें त्यांच्याच पार्टीचे लिडर म्हणटा तुका उलोवपाक कळना आनी तो हांगा कितें सांगता खबर ना. की जेन्ना आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्लीक गेल्ले हांव आसलो, बाबू कवळेकर आनी बाकीचे आसले. पियूष गोयलान डायरेक्ट आमकां म्हटलें की तुमी मायन ओनराची दलाली करूंक येयल्यात काय म्हणून तुमकां भितर उडयतलो म्हणून. तेका म्हणला आनी काल तो कितें म्हणटा अशें म्हणूकूच ना. तुमचो लिडर 10 येवचो सोडून 11 येयलो, 11 वांगडा आहा, हांवूय आसा. हें सगळें सोडून जेन्ना हो डेलिगेशन परत गोंयांत येयलो तेन्ना परत ताणें सांगलें पियूष गोयलान एपॉलॉजी माग केली म्हणून आपल्या कडेन आमचे कडेन. तेणेंच उलयना. आमी गोवा स्टेटीचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून गेले, ऑल पार्टी डेलिगेशन एसेंब्लीचे गेले, ते रिप्रेझेंटींग गोवा. गोंयचो इन्सल्ट ताणें केला, हेंच्यांनी सुद्दां मागोवंक जाय गोंयचो इन्सल्ट केला म्हणून, आमचो करूंक ना. शिष्टमंडळ दिल्ली वचून 1.5 म्हयनो जालो तरी मायनिंग सुरू जावपा विशीं निश्चित पावलां दिसना. मात शिष्टमंडळांतल्या वांगड्यां मदीं दिल्लींतलें कवित्व मात चालूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.